आज हायवे जो ॲक्सिडेंट झाला तो कदाचित सकाळी 5च्या आसपास 5:00च्या आसपास हो ॲक्सिडेंट जाल्लो आसा आनी हांगासर दर खेपे हो ॲक्सिडेंट जाता कारण हांगासर जो डिवायडर आसा डिवायडरा थंय जो 200 मिटराचे हे कामे दिसना आनी हांगासर काळो खूब आसता. हेच्या पयलीं जो 3 ॲक्सिडेंट जाल्ले आसा तेच्या पयलीं 4 व्हिलर एक ॲक्सिडेंट जाल्लो गोरवाक लागून आनी ती गोरवाक लागून ॲक्सिडेंट जावन त्याची व्हिलां सुद्दां तुटलेली आसा. ताका लागून म्हाका हे पंचायतीक रिक्वेस्ट करची आसा जी गोरवां कोणाची आसा तेचेर कारवाय जावंक जाय जेणे करून जी प्रत्येक टायम ॲक्सिडेंट जाता ती जावचे न्ही. आनी हांव हे PWD जरा रिक्वेस्ट करता गव्हर्मेंटाकूय रिक्वेस्ट करता हांगासर अपघात जाता ते एक तर लायटी नसतात आणि दुसरी गजाल म्हणजे हांगासर जे उदक भरलेलें आसता प्रत्येक रस्त्याच्या सायडी जे गटार नसल्या कारणान उदक जे वचूंक जाय ते वचना आणि गाडयेचो कंट्रोल गेल्या कारणान हो ॲक्सिडेंट जाता. हेचेर जरा दखल घेवची इतकेंच मागता. धन्यवाद. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.